वादळी वाऱ्यासयत घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून जाला बरेच लुकसाण। झाडां हुमटावन पडल्यात, लायटीच्यो तारोय तुटल्यात। घराचेर फातर कोसळिल्ल्यान 65 वर्साचे बायलेक आयले मरण। चलो मोठ्या नशिबान वटावलो। वाडे वास्कोची घडणूक। बलात्काराच्या दोशीन कोलवळ जेलींतल्यान काडलो पळ। हाचे आदी मडगांव कोर्टांतल्यान काडिल्ल्यो फुच्च्यो। जेलींतलो गचाळ कारभार आनी सरकारी निष्क्रियता परतून एकदा आयली उजवाडाक। येवकार, हांव शिवेंद्र तारी। पळयात खबरो विस्तारान। हालीं कोसळत राविल्ल्या पावसान जायते कडेन लुकसाण करून दवरला। झाडां हुमटावन पडल्यात, लायटीच्यो तारो तुटल्यात। केपेंच्या पारोड्यान पावसान आपलो उपद्रव दाखोवन दिला। एक कालो फुटून रस्त्यार आयला। पारोड्या एक कानाल फुटून उदक रस्त्यार भरलें, ताका लागून रस्तो कोसळ्ळो। हो कानाल साळावली डॅमा वयल्यान वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेट आनी वास्को उदकाची पुरवण करता। ह्या कानालांतल्यान उक्त्यार उदक व्हांवता आनी फुडें वचून पायपलायनींतल्यान उदका पुरवण जाता। काल सकाळीं कोणाक खबर ना पाटी बुडलो म्हणून। जेन्ना सकाळीं उठले तेन्ना कळ्ळें पाटी बुडली म्हणून। हो आमगे घरा तो आयलो आनी म्हाका सांगपाक लागलो दीपक कॅनल मोडलो म्हणून। हांव मुद्दम पळोवपा आयलो हांगा। पळोवपा आयलो जाल्यार आख्ख्या रस्त्यावयल्यान सावन घोग्यांनी उदक वतालें। आनी दोग जाण इरिगेशनाची येयी कोणा एकट्या फोन मारलो, म्हजो नंबर आसा तो म्हणपालो बाबरे म्हणपा आपूण रिटायर जाला, तूं आनी कोणाकय सांग म्हणपालो। अशें जालां तुमी मातशें सांगा म्हणटा। म्हाका पुलिसीन जालें, आमी सांगता वचून तूं हें घेनाका, आमी पळयता सांगता म्हणून उदक बंद करून। मागीर मिलिंदा फोन मारलो, मिलिंदान कोणाक फोन मारलो। मागीर तो आग्नेल होता आमगे PWD ड्रायव्हर, ताणें आपल्याला थंय वळखीन कोणाक फोन मारलें आनी उदक बंद करपा लायलें। सो हें सगळ्यांक प्रॉब्लेम जातलें। जें उदक हें जाल्यार बेगीन रिपेर करना जाल्यार आनी तें रिपेर उदक सोड आमगे मेन रस्तो आतां नीव बांदलोलो पयरूं हॉटमीस गायलेलो वरस जाल्लो, तो डॅमेज जाला। सो हांव पर्सनली फॉलो अप करतें आनी ऑलरेडी हांव इंजिनियराक उलयलां आनी जाता तितलो तो मेन कॅनल जो रिपेर करपा एक्चुली थंय गाडी वचना। सो म्हाजें पयस पडटें, हँडलोड आसा थिंगा। सो तें काम हांवें बेगीन करपाक हांव उलयलां आनी रस्त्याचें हांवें PWD सांगिलां। हांव सगळ्यां पयलीं थँक्स दितां आमगे रमेश बाबाक, रमेश रावत नायक, आमगे 365 रिपोर्टर। कित्याक आमगेलो एक डेप्युटी सरपंच अमोल्या आहलो जिजस, तो कार घेवन लोकांक सांगिल्लो आसतना पासून तो उदकांतल्यान क्रॉस करून ताका कितें अर्जंट काम आसलो खंय तो वचपा वयतालो आनी तो थिंगा बुडपा लागलो। आमगे तो रिपोर्टर रमेशान म्हळ्यार तेणें आपल्या कॅमेरा पासून परवा करुना आनी कोण जाल्यार फूल शूटिंग घेताले, पूण तेणें तें शूटिंग तशी बंद करून आपल्यालें थंय कोणाक चेडवाक तो हें दिवन ताका वाचोवपाक तो गेलो आनी मागीर तेज फाटल्यान जायत आमगे गांवचे लोक येयले आनी ताका सेफ केलो। हें काल तुमी चयलें आसतलें। हांव पयलीं सुद्दां ते बाब रमेशाक आमगे रिपोर्टर गोवा 365 आनी आमगे गांवच्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा। कुंकळे वादळ आयिल्ल्यान जायते कडेन झाडां उमटावन पडलीं आनी ताचे बरोबर लायटीच्यो वायरी। वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी तारो ओडून दुरुस्ती करीसर लोकांक काळखान रावचें पडलें। कांय दीस सेगीत पडिल्ल्या पावसाक लागून काणकोणां लायिल्लीं झाडांय हुमटावन पडलीं। खास करून केळीचें भोव लुकसाण जालें। निकत्याच लायिल्ल्या कावाथ्यांकय हो मार सोंसलो ना। हय, लोकांक खुबशे लोकांक म्हागे घरांतले लोक आनी वाड्यावयले लोक ते आमी अशें सांजे वेले बसलेना उलयताले कितें 2009 जो पूर येयलो पळय तेचे परस हो चड आसलेलो, उदक चड आसलेलें। कित्याक म्हळ्यार कंटिन्युअस पावस आनी जें लोकांलें लुकसाण जालां पळय तें 2009 पुरा परस चड जाला। आमगे जे शेत आहा पळय शेतांतल्या मदल्या वयल्यान उदक गेलें, शेतां कणसां पोना दोन वयल्यान उदक गेलें। आनी कितें शेता बरोबर आनी कितें उशेल बिशेल आनी कितें बाकीचें लुकसाण कितें जालां? हय, आमगे वाड्यार खूब जाणांच्यो कणगाली आनीक जे माडा सावळ घातली पळय ती सगळी गेल्या उडून। कितें? हय, बऱ्याच लोकांल्यो हे शेता धडे ज्यो आसल्यो पळय, न्हंयच्या धडे शेता लागून ते धडे आसले पळय, लोकांनी थोडे बांदल्यो पळय फातर घालून आनी कितें करून, त्यो सुद्दां त्यो कोसळून गेल्या सारक्यो। कांय हें ना, तेजेर कन्स्ट्रक्शन केलें तें कांय ना। गोवा 365 खातीर पारोडेच्यान रमेश नायक रावत आनी वाडे वास्को वाठारांत घराचेर फातर कोसळून एके 65 वर्साचे बायलेक मरण आयलें। आवय आनी चलो एकाच रुमान न्हिदिल्ले, पूण चलो हातूंतल्यान साल्वार जालो, मात ताची आवय वाटावली ना। ह्या भिराकूळ अपघातांत चल्याक मातशी दुखापत जाल्या। वास्को उजो वालोवपी दळाच्या जवानांनी मुरगांव पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे मजतीन सांजे 4 वरां उपरांत फातरापोंदा सांपडिल्ले बायलेची कूड भायर काडली।
फातर घरान घुशिल्ल्यान घराचें पुराय लुकसाण जालां. अनिता बोरकार अशें मरण पाविल्ले बायलेचें नांव. जायते फावटी अश्यो घडणुको घडल्यात अशें थळाव्या लोकांनी सांगलें. पोरूं वर्सा सप्टेंबर म्हयन्यांतच अशीच घडणूक घडलेली. राखणें वनत बांदून दिवची अशी मागणी ह्या लोकांनी केल्ली, पूण संबंदीत खात्यान तांचे मागणे कडेन आड नदर केल्ल्याचेय लोक सांगतात. जमीन धनियान हरकत ना दाखलो दिवंक नाशिल्ल्यान संरक्षण वणटीचें काम आडकून पडिल्ल्याचें नगराध्यक्ष नंदादीप रावतान सांगलें. पयले इन्सिडंट जाला 3-4 वर्सां कंटिन्यू इन्सिडंट एक जाता ल्हान ल्हान. सो आमी सगळे लेटर्स केले, सगळे ऑथॉरिटी कंप्लेनूय दिले विथ रिगार्ड टू दीस. पूण आयज सुद्दां आमचें सेफ्टी आमचें हें जावना. सो काल बसले कडेन आमकां हें फेस करपा पडलें. एक आमची बायल आमची नेबर एक्सपायर जाली. सो आमी कितें मागता ऑथॉरिटी एटलीस्ट तुमी आमकां सेफ्टी प्रोवायड करा, एटलीस्ट रिटेनिंग वॉल नाजाल्यार कितें पूण हिंगा सेफ्टी आमकां हें करा. मेन आमी सगळ्यो ऑथॉरिटी ऑलरेडी लेटर्स दिल्ले आसा, सगळे कंप्लेंट्स फायल केल्ले आसा, ईच एंड एवरीथींग आमी दिल्लें आसा. आनी आमी CPकूय सांगलां की आमकां बाबा सेफ्टी मातशें हें कर म्हणून. इन्स्पेक्शन केलें म्हणून जायना, एटलीस्ट तुमी कितें बरें कितें करा हांगा एटलीस्ट. आनी मुखार कोणाची लायफ हें जावंक जायना, लॉस जावंक जायना. फॉलोअप करतालो तेणें PWDन सांगलें डिजास्टर मॅनेजमेंटाचें. तेणें ते दिगी लागून दवरलेली कित्याची आयनाची बेश्टे सेफ्टी कशी. आनी ती एक लावन आहा म्हणून आमी दुसरी घरां सेफ जाल्या. नाजाल्यार कितें डिजास्टर जाल्यार खबर आमची अख्खी फॅमिली भितर न्हिदलेली आशिल्ली. गव्हर्मेंट कितें आहा 5 वर्सां जाल्या कांय एक्शन घेवपाक कोणाचें ना. करता फकत प्रोसिजर करता म्हणटा तें. लास्ट टायम सुद्दां सेम इन्सिडंट जाल्लो घडलो. असोच धाकटो फातर वयल्यान पडलो आनी हे फावट चड मोठो पडल्या कारणान तो घराक पडलो आनी घर काबार जालें. तें घर कांय उरलेलें ना. ती गरीब कुटुंब आसा. हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन एक तर ती हांवें लास्ट टायम सुद्दां डेप्युटी कलेक्टराक रिक्वेस्ट केल्ली की ती एक रिटेनिंग वॉल जावची म्हणून. आनी इवन आमच्या आमदाराक हांवें सांगलेलें आनी आमदारान म्हाका दिसता प्रपोजल ऑलरेडी मांडलेलो आसा थंयसर. आनी खंय तरी NOC ओनर NOC खातीर थंय खंय तरी उरलेलें आसा. हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटा कडेन की एवरी इयर जाता. म्हाका दिसता हो म्हाजो 5th इयर एज अ कावन्सिलर त्या वॉर्डान हांव आसा. म्हाका दिसता 4 वर्सां सदींच कंटिन्यूस हे अशें लँडस्लायड जाल्लेली आसा. हेजे फुडें जावची न्हू आनी असो कोणाचो जीव वयचो न्हू. तेका लागून गव्हर्मेंटान म्हाका दिसता खंय तरी रिटेनिंग वॉल थंय काड. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. मंगळारा 8 जाणांच्या मरणाची नोंद केल्या उपरांत गोंयच्या कोरोना बळींचो आंकडो 368चेर पावला. गोंयान कोरोनान खवदळ घातला आनी वाडट्या आंकड्याक आनी कोविड पिडेस्तांक व्यवस्थीत मार्गदर्शन आनी जतनाय मेळना देखून लोकूय बेजारल्यात. गोमेको कोरोना पेशंटांचो भार पेलपाक असमर्थ थारला हे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे मान्य करता. गोमेकोचो 227 बेडींचो कोविड वॉर्ड फूल जाला आनी ताचेर उपाय ना, मंगळारा विश्वजितान मान्य केला. खाजगी हॉस्पिटलांचे रेट उणे करपा खातीर राणे आणि मुख्यमंत्री विश्वजीत सावंत हांचे मदीं बसका जाली. कोविड-19च्या पेशंटांच्या फीत वाड जाल्ल्याचें राणेन सांगलें. गोमेकोत आनी बेडी नाशिल्ल्याचें ताणें सांगलें. पूण दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत आनीक 200 बेडी विकत्यो घेतले. त्यो धरून 300 बेडी जातल्यो. गरज जाल्यार ही कॅपॅसिटी 500चेर पावयतले अशें ताणें सांगलें. 227 बेड्स आयजच्या दिसा फुला. अवेलेबल एक बी ना सध्या. उपाय काय ना. गोवा मेडिकल कॉलेजान 113चो वॉर्ड आयज सांजेच्यान कमिशन जातलो फॉर आयसोलेशन फॉर पेशंट्स. त्याच बरोबर 115 चालू जातलो. म्हणजे आनी एक 60 बेड आमकां गावंक शकता. पूण आनी हेजे फुडें आमी वचूं शकना. गोवा मेडिकल कॉलेज फोंडा इज फूल एज वी स्पीक. गोवा मेडिकल कॉलेज इज फूल एज वी स्पीक. People have a lot of faith in the health system in our hospitals. Yes, there were issues initially. As the number spikes up, we have got various other challenges. We are also seeing how we are able to regulate the oxygen supply. There are several issues. It's not one day. I don't think I've slept a single day. Chief Minister also, I phone him up as late as about 12:30 in the night. The reason is that there is constant communication between us to see that we are able to provide the best treatment to the people and patients. Family relatives call up from London, somebody calls up from US, some child is working somewhere on the ship, he says my father has to be given a bed. So we are dealing with all these situations. Nobody understands what we are going through. So further we have revised the rates of and put capping on private hospitals and included more. 12,000, 18,000, 25,000. ना रेट पेक्षा चड मेडिकेशन एंड अदर बाकीच्या गोष्टी आम्ही इन्क्लूड करपाक लागले. ऑटोमॅटिकली इट विल बी बेनिफिशियल टू द पेशंट. गोंयची कोरोनाची परिस्थिती हातीभायर वचचे आदी उपाय येवजण करात. सामाजीक वावुरपी रामा काणकोणकारान सरकाराक गाराणे घातल्यात. Assuming that my cases go from 500 to 1000 can be possible, but to
1000 पावले उपरांत चिंतप ना. 1000 पावच्या पयलीं आयज आमी स्टॅटिस्टिक्स प्रॉपरली हें करून चिंतून ती आमी अवेलेबिलिटी करून दवरप. म्हणल्यार इनडायरेक्टली केसीस वाडल्या उपरांत आमी कोवीड सेंटर सेटअप करून फायदो ना. कोवीड सेंटर पयलींच सेटअप करून रेडी दवरपाचो आसता. सो हाच्या भितर जे डिले जाता पळय, वी आर सीइंग द सिच्युएशन, देन एक्टिंग. वी नीड टू अज्यूम वॉट कॅन हॅपन, वॉट वर्स्ट कॅन हॅपन, अँड देन वी नीड टू टेक द डिसिजन्स प्रायर टू वॉट एवर इज दॅट इज नॉट हॅपनिंग अकॉर्डिंग टू द गव्हर्मेंट. कोविड विरोधी मोहिमेचो एक वाटो म्हण उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी कुडचडचे मार्केट सॅनिटायज केलें. We had given a letter in the month of July to the municipality to sanitize the market because the COVID cases were growing like nobody's business. Now, with the support of the Jai Hanuman Association, the society from the market and some individuals who were after me to get the market sanitized, we took the case forward. Later on, the Congress bloc also gave a letter for sanitization, and together with the help of the people, we approached the chairperson, and the chairperson agreed. And today we are seeing the day of the light that the sanitizing is being done. Now the thing is that we had gone for the sanitization only because the COVID cases were growing. Now some people are saying in the rainy season sanitization is not advisable. But what I say is sanitization has also got its limit. It might be valid this thing for 1 month. Later on, if need be, we can do the sanitization again. Also the people in the market had stopped coming. To create a awareness among the people that the market is sanitized, it is safe to come down to the market. We have done this, and we have actually entire market is clear. पहिल्याच ESI कोविड हॉस्पिटलाकय येरादारीचो त्रास जाता. ह्या हॉस्पिटलाचे दोनूय वाटेन वाहनां पार्क करून दवरतात आनी ताका लागून पेशंटांक हाडपाक त्रास जाता. पुलीस येताले आनी आपल्याक एक क्रेन घेवन येताले आनी ते दोनूय वाटान ट्रॅफिक जाता. गोवा पॅलेसा कडेन आनी आमगे बाडू फार्मासी कडेन तेंगे शॉप ओनर आहाय ते भितर पार्क करपा आसा ते भायर पार्क करताय गाडयो रोडार. आनी मागीर आमी चलयत तेंका पासून ऑब्स्ट्रक्ट जाता. आनी आतां पावस पडटा, वायपर मान तरी आमी गाडयो चलयल्यो त्यो दोनूय वतान गाडी आमकां रोड ब्लॉक जाता. आनी तेंगे ते सायड मिरर आहाय ते समज आडवले जाल्यार मागीर ते झगडी करूं येताय. हांव पुलिसांक उपकार मागता, तेम पयलीं क्रेन घेवन येताले ते भाशेन क्रेन घेवन येवपाचें आनी तांकां चालन मारपाचें. तेन्ना त्यो गाडयो रोडाचेर धरपाक बंद जातल्यो. म्हणजे जे त्रास खूब जाता तर तुमकां भरपूर त्रास जाता. न्हू भोगून पावसान दोनूय वतान ते ट्रॅफिक आमकां रोड मागीर नॅरो जाता. कित्याक इन बिटवीन डिवायडर आहा आनी दोनूय सायडीन रोडार पार्क केलें म्हणटकीर आनी ऑब्स्ट्रक्ट जाता न्हू. सो मातशें पुलिसान ट्रॅफिक पुलिसान नजर मारची आनी ते क्लियर करचे आनी तांकां चालन दिवचें. तेन्ना ते जागे येतले आनी मागीर गाडी आपल्या कंपाउंडार पार्क करतले. दोन गाडी केशव पास शकता. दोन गाडी केशव दोन्ही सायडीन पार्क करा. हांवें PI की सांगिल्लें एकूच सायडीन पार्क करा, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना, पूण रोड मागीर फ्री सोडा म्हणून. सकाळी बी आमकां एक कॉल आयिल्लो की थंय रश जाता आनी ट्रॅफिक जाम जाता. म्हणून हांवें म्हाजो स्टाफ धाडलेलो आसा थंय टू रेग्युलेट. तशें फाल्यांच्यान बी म्हाजो तो स्टाफ वयतलो थंय. तर दोन्ही सायडीच्यान पार्किंग करता आनी तुमी कितें एक्शन बी घेवपा आसा थंय? सो चडशे ते पेशंटाचे रिलेटिव्स आहा. सो पयलीं आमी जाता तितले ट्राय करतले की ट्रॅफिक जाम जावचें न्हू, आनी तशेंच कितें गरज पडले जाल्यार चलानींग करतले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया, कुडचडच्यान प्रहर सावड्डेकार आनी मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कोलवाळची जेल परतून एकदा वादान सांपडल्या. आता बलात्काराचो दोशी मंगळारा पळून गेलो. होच गुन्यांवकार हाचे आदीं मडगांव कोर्टांतल्यान पळून गेल्लो. कोलवाळ जेलींतलो गचाळ कारभार आनी सरकारी निष्क्रियतेचेर ह्या निमतान परत एकदा उजवाड पडला. रामचंद्र येल्लप्पान काणकोणा एके ब्रिटीश बायलेचेर बलात्कार केल्लो. 2018 तो बंद खणींतल्यान पळून गेल्लो. उपरांत गोंय पुलिसांनी ताका हैदराबाद रेप केसीत धरलो. मडगांवा कोर्टात 2019 केसींतले हियरिंग चलिल्लें. त्या वेळार तो पुलिसांक फटोवन टॉयलेटीच्या जनेलांतल्यान पळून गेलो. कोलवाळ जेली खातीर आतां असल्यो घडणुको नव्यो उरूंक नात. हेच्या आदीं जायते कैदी पळोवन गेल्यात. गुरुदास पिळणकारान जेन्ना IG म्हण जेलीचो ताबो घेतलो तेन्ना जेल गार्डांक ट्रेनिंग दितले अशें ताणें गोवा 365 कडेन उलयतना सांगिल्लें. पुलीस चवकशीचे आदेश दिले, पूण चवकशेक मुहूर्त मेळना असो दिसता. पळयात ही घडणुकांची माळ. 9 ऑगस्टाक एक हिस्ट्री शीटर हेर कैद्यांक बरोबर घेवन जेलींत बिनधास्त भोंवतना आनी एका नायजेरियनाक धमकायतना एका व्हिडियोत दिश्टी पडटा. पेडणे पुलिसांनी NDPS कायद्या प्रमाण अटक केल्लो अंडर ट्रायल हेमराज भारद्वाजान 26 ऑगस्टाक कोलवाळ जेलींतल्यान फुज्ज्यो काडल्यो.
रामा कोरगांवकार हो जेलगाड आपल्या बुटांतल्यान 50 ग्रॅम गांजा लिपोवन जेलीत व्हरतना 13 सप्टेंबराक सापडिल्लो. ब्रिटीश बायलेचेर बलात्कार केल्ल्याचो आरोपी रामचंद्र येल्लप्पा कोलवाळ जेलींतल्यान 22 सप्टेंबराक पळोवन गेलो. गोवा 365 खातीर कोलवाळच्यान संदीप कामोलकार. तुम्ही बाजारान गटारांतल्या उदकाचे तळे पळयला आणि अशा तळ्यान उबे रावन मार्केटिंग करतना कोणाक पळयला? पळोवंक ना जाल्यार वास्कोच्या मार्केटान वचात. हो देखाव पळोवपाक मेळटा. व्यापारी संघटना जाल्यार इतली बेजारल्या की म्युनिसिपालिटी वाले येतात, सोपो घेतात आणि वतात. पालिकेक पयशेच जाय, फक्त काम करपाक जाय ते कळना अशें विचारपाक लागल्यात. ह्या बाजाराक स्लम एरिया अशें नांवूय दिलां. पळयात ही वास्को फ्रुट्स व्हेजिटेबल मार्केटाची अवतिकाय. कुशीचे गटार तुंबला आणि सगळे म्हेळें उदक बाजारात पातळ्ळां. बुरश्या उदकाचे तळेच जालां. तेच अवस्थेत लोक बाजारात भोंवतात, खरेदी करतात, गाळी दिवन घरा वयतात. ते भायर हांगा स्ट्रीट लायटी ना, देखून चोरयो जावंक लागल्यात. पिवपाचें उदक ना, टॉयलेटीची वेवस्था ना. थोडे भितर सांगपाचें जालें जाल्यार स्वच्छ भारत म्हणटा तो हांगा वखदाकय दिसना. हातच्या कांकणाक हारसो कित्याक? तुमीच पळयात. गटार सारखे ना सगळीकडे चौफीर गटार हा सगळी चौकाप हा बंद हा आणि उदक सगळे भायर सरता. ताका लागून आमी म्युनिसिपालिटीक विनंती करता की गेल्या वर्सान आमी लेटर दिल्ल्या 3 लेटर केल्ल्या, पण तेचेर कांय धाड करूंक ना. स्पेशल एक रिपोर्ट दिवपाक आतां आमी हे प्रोग्राम स्टार्ट केले आमी. ताका लागून सांगता गटाराचे खूब प्रॉब्लम हा. लोकांक चलपाक येयना हांगा आनी शॉप दुकानदार आहा पळय तांकां पण त्रास जाता. आनी दुसरी गोष्ट स्ट्रीट लायट ना आनी काळोख पडटा हांगा. काळोख पडल्या उपरांत पयर एक 8 दीस जाले चोरी जाली हांगा शॉपार. अशें गेल्या वर्सान अशी चोरी जाल्ली. तेन्ना पण आमी लेटर केल्ले, पुलीस स्टेशनाक कंप्लेंट केल्ले, पेट्रोलिंगाक आमकां कोणी धाडा म्हणून. ते कांयच करूंक ना. पण आमचें मार्केट कित्याक दिसपाक कशें दिसता मार्केट खबर आहे. म्हाका दिसता वास्को मार्केट आहा पळय भायर झोपडपट्टी आहा. उदक ना पिवपाक हांगा, दुकानदाराक उदक ना पिवपाक. आनी चवथी कितें आहा टॉयलेट पण ना हांगा. लोक भायले कितले आहा हांगा भायले आनी कस्टमर येता तांकां अर्जंट कितें येयले खंय वयताले ते. कितले फाटी 1 वर्स जालें 3 लेटर केल्लो आमी. कितें आसा लेटर परतून सांगपाक आमकां बेजाना. बेश्टे येता पयशे मागता, सोपो मागता, घेता वयता. म्युनिसिपालिटी कितें पयशे जाय फक्त, काम करपाक जायना हांगा. गटर लायट नळाक आमकां पाणी ना पिवपाक नळाचे. तशें संडास ना. एक कोणाचे जर संडास जालो जाल्यार संडासाक थंय भायर वयचें पडटा. लोकांक खूब त्रास जाता संडासा खातीर. तेन्ना म्युनिसिपालिटीन एक संडास बांदचो आनी आमकां एक देवळा कडेन आमच्या एक नळ घालून दिवचो. वास्को बाजारांतली ही अवतिका पळोवन हांगाच्यो समस्या जाग्यार घालच्यो अशें 1 वर्स जालें व्यापारी सांगत आयल्यात. सगळे जाण पालिकेक दोश दितात जाल्यार नगराध्यक्ष व्यापाऱ्यांक दोश दिता. व्यापारी खंय शिस्त पाळिनात. पळयात नंदादीप रावत कितें जाप दिता तो. दुर्लक्ष कशें केलेलें. आतां म्हाका सांगूंक दिसता की हांव आतां वेजिटेबल मार्केट हें शिस्त पाळटलो आनी वास्कोकारांक कन्विनियंट कशें करून दाखयतलो की ते एक्सटेंशन करिना. लोकांक स्कूटर व्हरपाक मेळना, चलोन वचपाक मेळना, पार्किंग सारकें ना. ही सुद्दां सुविधा खंय तरी आमी तेंच्या नजरेन हाडून लोकांक हेल्प करपाक जाय. ही सगळी शिस्त सुरळीत करतलो जाल्यार खंय तरी मार्केट वेंडर्सान आमकां हेल्प करपाक जाय. आनी हांव रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी एक्सटेंशन करचें न्हू. हे 2 दिसां भितर हांव चीफ ऑफिसराक घेवन इन्स्पेक्शन करतलो. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. साखळे दौलतारा फार्मासीक फातोडेर 4 सुमार उजो लागलो. शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागला असो येता असो अदमास उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी उक्तायला. शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागला असो येता असो अदमास दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान उक्तायला. सकाळी 3:30 ते 4 मजगती उजो लागू येता असो अदमासय आसा. हे विशीं म्हायती मेळटकीर उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव मारले, पूण ते पावो मेरेन फार्मासी पुराय लासून गेल्ली. सकाळी 5 जांक बिचोले फायर स्टेशनाचेर कॉल आयले की दौलत फार्मास साखळे ऑपोजीट राधाकृष्ण टेम्पल ह्या फार्मासीक उजो पेटलो म्हणून. सो आमी इमिडिएटली गाडी टर्न आउट केली. टर्न आउट करून जेन्ना पावली तेन्ना पयली की उजो व्हडलो पेट्टालो. सो आमी दुसरी गाडी आपयली आनी 2 गाडयो यूज करून आमी उजो पेट्टालो तसो कंप्लीट एक्सटिंग्विश केल्लो आसा. लॉस तेजेर अजून आमकां कितें कळोंक ना की बरें सामान जे आसलें फार्मासीचे सगळे तेजे जवळ
जळल्ले आसा. सो कॉज ऑफ फायर आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक लेटरां करतले. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसप. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. जगातल्या हेर देशांच्या तुळेन भारतान कोरोनाचो संसर्ग मोठ्या प्रमाणात चालू आसा. देखून देशातल्या लोकां मदीं चिंतेचें वातावरण आसा. अशें आसलें तरी धादोसकायेची गजाल म्हटल्यार फाटल्या 24 वरांत 1,01,468 दुयेंतींनी कोरोनाचेर मात केल्या. सेगीत 3 दिसांची आंकडेवारी पळयत जाल्यार भारतांत दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 80% परस फुडें गेल्ल्याचें दिसून येता. केंद्रीय भलायकी खात्यान ह्या विशीं म्हायती दिल्या. भारतांत एकाच दिसात 75,083 कोविड-19 केशींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरां भितर 1,053 जाणांच्या मरणांची नोंद जाल्या. जाल्यार 1,01,468 जाण बरे जाल्यात. भारतांतल्या कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 55,62,663 पावला. एक्टीव केसींचो आंकडो 9,75,000 जाला. 88,935 जाणांक मरण येयलां. जाल्यार 44,97,867 पेशंट बरे जावन घरा गेल्यात. आनी देशांतलीं ही कोरोनान पिडिल्लीं 5 राज्यां. महाराष्ट्रांतलो आंकडो 12,24,000 पावला. आंध्र प्रदेशांत 6,31,000 पेशंटांच्यो नोंदी जाल्यात. 5,47,000 हो तामिळनाडूंतलो आंकडो. कर्नाटकांतल्यो केसी 5,26,000 जाल्यात. जाल्यार उत्तर प्रदेशांतलो आंकडो 3,58,000 पावला. एकूण संवसाराचेर नदर मारीत जाल्यार एकाच दिसात 3 लाखांची संवसारात नोंद जाल्ल्याचें दिश्टी पडटा. संवसारीक केसी 3,14,00,000 पावल्यात. 9,69,000 लोकांक मरण येयलां. जाल्यार 2,31,00,000 बरे जाल्ल्याची नोंद जाल्या. आनी संवसाराचे फाटीवेले कोरोनान पिडिल्ले हे 5 देश. अमेरिकेतलो आंकडो 67,03,000 पावला. 55,65,000 नोंद करत भारत दुसरे सुवातेर पावला. ब्राझिलाचो आंकडो 45,28,000 जाला. 11,09,000 हो रशियेतलो आंकडो. जाल्यार पेरूचे केशी 7,62,000 पावल्यात. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. मंगळारा सकाळी पर्वरी गिरीच्या एका घरान एक ट्रक घुसलो. अपघाता उपरांत ड्रायव्हर आनी क्लिनर दोगूय पळून गेले. कसली जीवित हानी जाली ना तरी घरातल्या वस्तूंचे बरेच लुकसाण जाला. ड्रायव्हर आनी क्लिनराक म्हापशे पुलिसांनी ताब्यात घेतल्यात. मंगळारा सकाळी 8ची ही घडणूक. शशिकांत आनी शशिकांती नायक हे जोडपें कसले तरी कामा निमतान घराभायर सरिल्ले. तितल्यान AP02X6228 नंबराचो ट्रक त्यांच्या घरान घुसलो. घराचेर ट्रक ठोकल्या उपरांत ड्रायव्हर थंयच ट्रक सोडून पळून गेलो. पूण म्हापसा पुलिसांक कळीत केल्या उपरांत पुलिसांनी तांकां सोदून काडले आनी रोखडेच ताब्यात घेतले. सकाळी 8 भायर सरलो आमी. जाल्यार मागीर घरान गेलो आनी घरानसून येता म्हणसर हांगासर फास्ट गाडी येयली आनी मारले टाम करून. आनी ते ड्रायव्हर पळाले. ड्रायव्हर आनी क्लिंडर पळालो आनी मागीर ताका धरून हाडले तेंच्यांनी. मागीर आमी पुलिसांक फोन केलो. पुलीस येयले आनी कितें बरयले कागदपत्र काडले आनी ते गेले पुलिशेन तांकां घेवन गेले. कितें कितें नुकसान घरान आमच्या सामान आसा. सगळं टीव्ही आहा, आयदनां आहा, काय काय भरलेलं आहा सामान भितर. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.gowa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. सोशल डिस्टन्स दवरात, मास्क वापरात आनी सांबाळात भलायकी तुमची आनी शेजाऱ्यांची. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.